नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. नाफ्ताक आनी एक डेडलाईन मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पनर्शीची नवी डेडलाईन आज फाल्यां थारू येता. कॉन्ट्रॅक्टर थारल्या उपरांत 15-20 दीस जाले मुख्यमंत्र्याच्यो एमपीटी बरोबर बसकाच. NH4A रामनगर ते अनमोड विस्तारीत हायवे डिसेंबराच्या पहिल्या सप्तकान उक्तो. अनमोड गोवा शिमेवयल्यान मोल्या हायवेचे काम जानेरान सुरू. गडकरीच्या उतराचेर पावसकाराच्यो डेडलायनी. टुरिस्ट बुडून मरतात त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर IRB पुलीस भौशीक सुवातींनी उगड्या टायट जावंक बसपी टुरिस्टांचेरूय कारवाय. लायफ गार्ड नाशिल्ल्यान टुरिस्टांक शिस्त लावंक सरकाराचो प्लान. खासगी जाग्याचेर शेक घालपाच्या अर्जाचेर बेगोबेग निर्णय घेवचो हायकोर्टाचो पंचायत नगरपालिकांक आदेश. 3 सप्तकां भितर अर्ज हातावेगळे करपाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उतर. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट. शिवसेना आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस दोगांचे सरकार करपाचे यत्न फेल. काँग्रेसीचे तळ्यात मळ्यात राज्यपालाची राष्ट्रपतीक राजवटीची शिफारस. केंद्राचो बावटो. आणि जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2018-19 जाहीर. वैभव मराठे आणि भक्ती कुलकर्णी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन. क्लिफर्ड मिरांडा बेस्ट कोच. नाफ्ता काडूंक आता आनी एक डेडलायन. मुख्यमंत्र्यान नाफ्ता काडपाक आनी पनर्शीचो प्रास सांगला. आज फाल्यां खंय कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो एक वेळ थारपाची शक्यताय आसा, निश्चित ना. कॉन्ट्रॅक्टर थारल्या उपरांत नाफ्ता उस्पून जाग्यार घालूंक खंय 15 तरी वतली. 21 दीस जाले मुख्यमंत्र्याच्यो आजून एमपीटी बरोबर नित्याच्यो बसका चालूच. दोनापावला नाफ्ता बोटीच्या सुवातेर कसलीच हालचाल ना. दोग जाणांनी जो कोड दिल्लो पळय, स्मिथ म्हणून एक कंपनी आनी दुसरी मास्टर मरिना इज फ्रॉम हॉलंड. त्या स्मिथ म्हणून कंपनीन बॅक घेतले. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. आता फक्त एकूच उरला आमच्या कडेन, मास्टर मरिना वीच कंपनी इज फ्रॉम द हॉलंड. त्याच्या कडेन ऑलरेडी नेगोशिएशन्स आनी बाकीचे सगळे सुरू केले. ऑलरेडी आज आमी आहा ते मास्टर मरिना हॉलंड ह्या कंपनीचेर फायनलायज करचें पडटा. तिजो आमी प्रपोजल जो आसा ODG शिपींग मिनिस्ट्रीक ऑलरेडी धाडून दिता. फाल्यां वयतलो. Okay, then they'll take the decision at their level and will give the order for that particular company. They are experienced for last 20 to 30 years. They are NAFTA काडप ह्या विशयाचेरूच ते वेल ट्रेन एक्सपर्ट्स आसा. तेंच्यांनी वेगवेगळे टेक्निक्स वापरून ते आमी काम करता हें म्हटलें. शिपींग आशिल्लें CS MPT मायसेल्फ. आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नावान विज्ञान महोत्सव 12 आनी 13 डिसेंबराक गोंयांत जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. पर्रीकराच्या जयंती निमतान खंय ताच्या समाधीची बुन्याद घालपाचो सरकाराचो प्लान. टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो 12 आनी 13 डिसेंबर INO दोनापावल हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. मनोहर पर्रीकर हांच्या यादेस्त आनी तांचो बर्थ डेट आशिल्लो 13 डिसेंबर. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान पयलीच फावटी गोवा गव्हर्मेंट हो 12 आनी 13 असो 2 दीस हो विज्ञान महोत्सव, खरें म्हणल्यार हो तेंच्यांनीच नोबल लॉरेट्स जे आशिल्ले हो तांच्यांनीच सुरू केल्लो. गव्हर्मेंट कॉलेज सांकळे, रविंद्र भवन मडगांव, गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्यां आनी 5th वन इज द गव्हर्मेंट कॉलेज केपें. हाज्या भायर तांच्या समाधी स्थळाचो फावंडेशन स्टोन जो आसा होय बी त्याच दिसा घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इट इज इन प्रोसेस. म्हाका दिसता आमचो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार समाधी स्थळाचो फक्त जो फावंडेशन स्टोन घालपाक जाय. इट इज ऑन द 13th. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. NH4A रामनगर ते अनमोड विस्तारीत हायवे डिसेंबराच्या पहिल्या सप्तकान उक्तो जातलो. उपरांत अनमोड गोवा शिमेवयल्यान मोल्या हायवेचे काम जानेरान सुरू जातले म्हूण PWD मंत्री दीपक पावसकार प्रुडंटाक सांगता. केंद्रीय भूंय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन तशें उतर दिला. मोल्या सावन खांडेपार मेरेन नॅशनल हायवेर क्रॉसिंग आसतली. थंय खंय ओव्हरब्रिज वा फ्लायओव्हर जातले. नॅशनल हायवे NH4A जो रामनगर साकून अनमोड म्हटल्यार दिलीप बिल्डकॉम तो काम जे करता तेणी सांगला जवळ जवळ डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक
हो रोड उक्तो जातलो. पूण परतोन अनमोड गोवा बॉर्डर टू मोल्या हो रोड जवळ जवळ जानेवारीक काम स्टार्ट जातलें. जानेवारीच्या लास्ट विकाक हेजें काम चालू जातलें. आमी तशें नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी नितीनजी गडकरी कडेन आमी उलयल्या आनी तेणी सांगलां आमी आपूण जानेवारी म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टर दिता म्हणून. आनी तेजे जवळ जवळ एस्टिमेट 400 कोटी रुपया आसतले त्या अनमोड टू मोल्या. मोले साकून जंय जंय नॅशनल हायवे क्रॉसींग आसा थंय थंय ओवरब्रीज जातले नाल्यार फ्लायओवर जातले. जशें आसा तशें जातलें आनी ते प्रमाणे मोले एक फ्लायओवर येतलो नाल्यार ओवरब्रीज येतलो. मागीर दारबांदोडे एक ओवरब्रीज येतलो नाल्यार फ्लायओवर येतलो. तो पर्यंत तो रस्तो खांडेपार जी ब्रीज आसा थंय म्हटल्यार तेजो काम आसतलें. डिसेंबर फर्स्ट विकाक सद्याक रोड रिपेर सगळें काम चालू आसा. स्टेट हायवे, MDR, विलेज रोड हे सगळें आतां काम स्टार्ट केलां आनी नॅशनल हायवेक आमी डायरेक्शन दिलां. तांकांय सांगलां जे एक्जिस्टींग रोड आसा नॅशनल हायवे कडच्यान तांकां 1 कोट ऑटोमिक्स कार्पेट घाला म्हणून ते प्रमाणे काम चालू आसा. म्हणजे जे नॅशनल हायवेचें काम जें आसा तें आतां ते एक्जिस्टींग रोड आसा तांकां ऑटोमिक्स 1 कोट घालतले आनी डिसेंबरा फर्स्ट विकाक ऑल गोंयांक बाकीचे स्टेट हायवे, MDR आनी विलेज रोड, म्युन्सिपालिटी रोड जे आसा ते डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक ऑटोमिक्स कार्पेट चालू जाता. दर्यादेगे टुरिस्ट बुडून मरतात अशे ब्लॅक स्पॉट थारावन थंय खंय आतां IRB पुलीस घालतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयलो. भौशीक सुवातींनी पिवंक बसतल्यांक टुरिस्टाच्या टोळक्याचेरूय कारवाय सुरू केल्या. एक्शन खर जातली म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. गोंयचे दृश्टीचे लायफगार्ड सध्या संपार गेल्यार टुरिस्टाची एक किजिलां जायत आसात. फाटले कितलेशेच दीस जाले दृष्टीचे लायफगार्ड संपार गेल्ल्यान गोंयच्या दर्यादेगांनी उदकांत वतल्या पर्यटकांक शिस्त लावंक कोण ना. वेळ प्रसंगाक बुडल्यार आदाराक कितलेशाच सुवातींनी लायफगार्डूय ना. आतां टुरिस्टांक शिस्त लावंक ब्लॅक स्पॉटांचेर IRB पुलीस घालपाचो प्लान. जे जे हॉटस्पॉट आसा किंवा ब्लॅक स्पॉट आसा ज्या जाग्यार मॅक्झिमम लोक बुडपाचे चान्सीस आसा थंयसर ऑलरेडी आमी अशें घालपाचें ठरयलां आसा. ते कालच्यान गेले ताजेर ऑलरेडी एनफोर्समेंट जे आसा पळय ते सुरू करपाक लायला तांकां आनी ताकाच लागून जे ऑलरेडी बरेचशे फावटी कशें जाता खबर एनफोर्समेंट केल्या उपरांत मागीर टुरिस्टांक धरता म्हणून जे रिएक्शन येता. बट ऑलरेडी आमी एनफोर्समेंट करपाक लायला पब्लीक कोणाक अशा पद्दतीन हे करतले पळय हय पब्लीक ड्रिंकिंगाक धरता. कांयच जावचें ना. बरो टुरिस्ट येवपाक जाय म्हणजे आमी रस्त्यार पिवंक दिवपाचें तांकां. So there are allegations that the tourism minister is not capable to handle. कोण सांगता कोणाचेर एलिगेशन? Opposition म्हणटा सर. ऑपोजिशन सगळी करीत आसता. ऑपोजिशन कितें करता? बुडून मरतात ते चडशे टुरिस्ट टायट जावन उदकांत देंवपी. भौशीक सुवातींनी सोरो बियरी घेवन बसतल्या टोळ्यांक जाग्यार हाडपाची जबाबदारी पुलिसांक दिल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. खाजगी सुवातींनी शेक घालपाच्या अर्जाचेर बेगोबेग निर्णय घेवचो म्हूण हायकोर्टान पंचायत आनी नगरपालिकांक अर्ज काडल्या. ऑल गोवा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेक आनी हट ओनर्साच्या संघटनेन घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टान निर्देश दिलो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान शेकाचे अर्ज 3 सप्तकां भितर क्लियर करपाचें उतर हायकोर्टाक दिलां. टुरिस्ट सीझन सुरू जावन 2 महिने जाले तरी कांय खाजगी शेकवाल्यांक अजून शेकाची परवानगी मेळिल्ली ना. ऑल गोवा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी शेक आनी हट ओनर्साच्या संघटना आतां कोर्टान गेल्या. ताच्या आदवोगादान कोर्टाक सांगले ते अशें खाजगी शेकवाल्यांक शेक घालूंक परवानगी मेळूंक ना. वेगवेगळ्या अधिकारिणी कडच्यान परवानगेक कळाव. GCZMA परवानगी मेळ्ळ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दिना. पंचायत नगरपालिका शेकाचे अर्ज क्लियर करिनात. टुरिझम सीझन तेंगशेर शेकवाल्यांच्या धंद्याक मार. 3 सप्तकां भितर शेकांचे अर्ज हातावेगळे करता म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हायकोर्टाक सांगला. खाजगी सुवातेवेले शेकांचेर बेगोबेग निर्णय घेयात म्हूण हायकोर्टान आतां पंचायत आनी नगरपालिकेक अर्ज काडल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. प्लास्टीक आनी ई-वेस्ट जावपी इलेक्ट्रॉनिक सामान तयार करतल्यांक आतां कोयराचो विलो लावंक फी लागतली. सरकार एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटीचे संकल्पनेचेर धोरण थारायता. ग्लास, प्लास्टीक कोयर हाताळूंक कलेक्शन सेंटरां आसतलीं. रॅक पिकर्सांकूय कोयराच्या बदला कड्डणां सारकेले सामान दिवपाची स्कीम येतली. सिंगल यूज प्लास्टीक बॅनूय टप्प्याटप्प्यान लागू जातले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो.
प्लास्टीक आनी ई वेस्टाचो विलो लावंक सरकार उपाय काडटा. पयसो तसले सामान तयार करपी कंपन्यांच्या बोल्सांतूय येतलो. EPR पॉलिसी करूंक प्लास्टीक ई वेस्ट तयार करपी सामान करतल्या कंपन्यांक फी लावपाचें सरकारान थारायलां. पोलीस खातीर आमी आतां एक UI फ्लोट करता टू मेक अ EPR प्लॅन. आमचो EPR प्लॅन करपा स्टेटीचो तो आमी करूंक सोदता. सो EPR प्लॅन म्हटल्यार कितें की वेस्ट जे मॅन्युफॅक्चर करता ताका कशें आमी टॅप करूंक शकता टू टेक केअर ऑफ आ गार्बेज. म्हणजे पयशे जे लागता ते कशें टॅप करपाचे तेजेर एक टेंडर फ्लोट करता, एक्सपर्टीज घेता टू फ्लोट द टेंडर. नंबर 1 आवर एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे EPR म्हणटा पळय ही पॉलिसी फ्रेम करपाक वी आर गोइंग टू फायनलायज द पॉलिसी ऑल्सो शॉर्टली सो दॅट मॅन्युफॅक्चरर्स टेक केअर ऑफ द वेस्ट. आतां आमी म्हणटा ती पॅकेट्स जी आतां जे लेस पॅकेट जाता, चिप्स पॅकेट जाता ती मॅन्युफॅक्चरर आसा म्हणजे ते पॅकेटां भितर घालता. पूण ती पॅकेट सप्लायर कोण करता तांकां हेजेर EPR आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी थारायता. इंडिया भितर दोनूच स्टेटींनी केल्ली आसा EPR पॉलिसी. एक हिमाचल प्रदेशान आनी खंयची स्टेटीन केल्ली आसा. So we want to be the third state to do this policy, which will help us in setting out, offsetting our expenses. प्लास्टीक ग्लासा सारकेलो कोयर हाताळपाक कलेक्शन सेंटर करतले. रेक पिकर्सांक कोयराच्या बदला साखर कड्डण अशें सामान दितले. दुसरो कॉन्सेप्ट जो आमचे कडेन येयला दॅट वी आर गोइंग टू पुट ट्रान्सफर स्टेशन म्हणजे आयडेंटिफायींग प्लेसीस ऑफ कलेक्शन, नॉट ट्रान्सफर, कलेक्शन स्टेशन ऑफ कलेक्टिंग ऑल वेस्ट except for food waste. Plastic, mostly we are focusing on plastic and glass. हे रस्त्यार उडयता हे उडयता तो कलेक्शन कशें करप हेचेर आमी बारीक कलेक्शन सेंटर आमी करूंक सोदता. इनिशियली म्हाज्या मतदारसंघान कुचळे विथ द हेल्प ऑफ रोटरी क्लबाक वी आर स्टार्टींग ऑन 1 जानेवारी आनी आमी 3 सेंटर करता. वेर रॅग पिकर नॉर्मली तुमी पळयता जे रॅग पिकर आसा ते फक्त प्लास्टीक बॅग कितें पयशे मेळटा तेच कलेक्ट करता. सो आमी डिसायड केला की तांकां कितेंच कलेक्ट करपाचें ते हाडून आमचे कडेन प्लास्टीक दिवपाचें आनी इन एक्सचेंज आतां पयलीं कॅश करचें ना. एज इंडिविज्युअल म्हजी कमिटमेंट वी आर गोइंग टू गीव समथींग इन रिटेल. 1 किलो जर वेस्ट हाडलो प्लास्टिकाचो ताका 1 किलो साखर, 1 किलो तांदूळ, 2 किलो अशें करून आमी तो पॉलिसी डिवायज करता. सो दॅट इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी विदाउट द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट आय एम गोइंग टू लॉन्च इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी. हें मॉडल जें आसा हें आख्खे गोंयांत करपाचें इच्छा म्हजी आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एकूच रोड सायड कलेक्शनाकूच 18 कोटी वर्साक मोडटा. सो हेच जर आमी ते बंद करूंक शकले आनी लोकांक जर हाडून हे रॅग पिकर हाडून ते प्लास्टीक वा आनी कितें वेस्ट आमकां हाडून दिवंक शकले आनी आमचे कलेक्शन सेंटराचेर दिवपाक शकले जाल्यार वी वील थिंक ऑफ हाव टू डू द सिस्टम. जानेर 2020 सावन चालीक लागपा आशिल्ले सिंगल यूज प्लास्टीक बॅन गोंयांत टप्प्याटप्प्यान चालीक लावपाचें थारलां. वी हॅड पुट अ बिल इन द असेंब्ली बॅनिंग प्लास्टीक आनी इन द असेंब्लीन हांवें सांगलेलें की ती इफेक्टीव टू 2020. सो मिटींग आशिल्ली टू बेसिकली जे आसा to underline what ban we have to do, rules have to be framed. Ban केले म्हणजे जायना ताका स्लो इम्प्लिमेंटेशन जाय. आमी कंपोस्टेबल मटेरियल आमी अलाव करपाचें. कंपोस्टेबल मटेरियल म्हणल्यार कितें आहा इट इज मेड ऑफ मेज आनी तेजेर ते कंपोस्ट जाता म्हणजे ते डिजिग्नेटेड जाता. सो दॅट वी वील बी अलाविंग. सो हे कशें फेजिंग आउट पॉलिसी जी आसा आमी ते आमच्या रुल्सान भितर करतले आनी बाय 1st week of December or mid of December we will come out with the rules and the regulations for phasing out. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. महाराष्ट्रात निमाणे राष्ट्रपती राजवट बहुमत कोणाक एका पक्षा कडेन ना. शिवसेने उपरांत राष्ट्रवादी कडेनूय सरकार करूंक बहुमताचो आंकडो नाशिल्ल्यान राज्यपालान राष्ट्रपतीक राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करपाचो रिपोर्ट धाडलो. काँग्रेसीन सरकार कर्या करून शिवसेना आनी राष्ट्रवादी दोगांची निमाणे वाट लायली. सांजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मुखेलपणा खाला जाल्ले केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन महाराष्ट्रान राष्ट्रपती राजवटीक बावटो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा मायल्स आनी टॅक्सीवाल्यांची कास्की सावा चालूच. आत्र्या पयऱ्यान केस्तावा सोमारा असोच एक प्रकार जालो. अंजुणा टुरिस्टांक ड्रॉप करपाक आयिल्ले कडेन गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हराचेर तांच्या टॅक्सी ड्रायव्हरान हात घालो म्हूण अंजून पुलीस स्टेशनार केस जाल्या. सरकारान विशय कायमचो तडीक लावचो म्हूण टॅक्सीवाले मागतात. ड्रॉप करून वयतालो म्हगेलो ॲप ऑन जालो आनी अलार्म वाजलो. तेन्ना अलार्म वाजलो तेन्ना कस्टमर भायर येयले. कस्टमर भायर येवन गाडयेचेर बसता म्हणल्यार तो मनीस येयलो एकटो ड्रायव्हर. तो येवन डायरेक्ट अटॅक केलो म्हजे अटॅक केलो आनी म्हजो मोबायल फोडून दिलो. पळय मोबायल म्हगेलो ते जमनीचेर मारलो.
ओके हे जमनीसर मारला आणि भायर ओडून म्हाका शेवटी भायर काडून मारपाक सोदता तो आनी तूं फाल्यां सावन तूं दिश्टी पडल्यार म्हाका तुका मारतलो आनी तुजी गाडीक उच घालता म्हणून सांगला तो भुरगो आता कितें हेच चलतलें आता ना एक्शन घेतलो न्हू सर साहेबान सांगला की एक्शन घेता म्हणून किती ऍक्शन घेता काय साहेब पयलीं तापड मारला न्ही 10 तापड मारला आनी एक चाई म्हजी गाडीची चाई काडून म्हणजे तोपला तो ते पहिली पार्टी येयलो तो हांगा हे फर्स्ट टायम येयलो कंप्लेन जाल्या म्हूण कळटाच थंयचे टॅक्सीवाले अंजून पुलीस स्टेशनार पावले. पुलीस आनी सरकारान खंय इशू तडीक लावचो. आमचे भुरगे हॉटेला कडेन रावता आनी 4-4 दिसांनी एक नंबर येता. जेन्ना आमी स्ट्रायकार गेल्ले ह्या गोवा मायल्साक लागून तेन्ना सीएमान आमकां इन्शुरन्स दिल्लें कितें तरी जे गोवा मायल्साचे आसा ते हॉटेलांनी पिकअप करचे ना किंवा स्टेशन्स खंय आहा किंवा स्टँड्स खंय आहा थंयसर येवन ते पिकअप करचे ना. पूण आयज हे जुडिशियरीन चडांत चड पिकअप जाता आनी तोंडाक तोंड जाता. तेन्ना आमी आयज साहेबाक रिक्वेस्ट करून गेल्ले कितें तरी बाबा साहेब अशें अशें जाता तेन्ना तुवें मातशें आमकां हेल्प करचें आनी सरकार दरबारी आमची मागणी आहा. परत सीएमाक हांव ह्या माध्यमांच्यान हांव कळीत करूंक सोदता किंवा सांगूंक सोदता जे गोवा मायल्स पिकअप करूंक येता पळय ते आमी केन्नाच दिवचे ना. तेन्ना हेजेर सरकार दरबारीन हेजेर विचार करचो आनी फुडें कितें वायट घडच्या पयलीं बऱ्यानूच आमचें सर्व सुटाव जावचें अशें म्हणून मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या राया ब्रांचीचे एटीएम चोरले. चोरांनी एटीएमूच उखलून व्हरपाचो यत्न केलो. तोडफोड केली मात कॅश फारावंक खंय तांकां जमलें ना. बँकेच्या स्टाफान प्रकार पुलिसांच्या कानार घालो. सकाळ सावन कुडतरे पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. एटीएमांक सेक्युरिटी गार्ड नाशिल्लो. सीसीटीव्ही फुटेज पुलीस तपासतात. सीसीटीव्ही फुटेजीचो एक्सेस खंय थेट सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबय मुख्यालयाक. राय एटीएम आहाय सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया हिंग चोरी जाल्या. एटीएम भितर फोडला आनी हिंग भायर हाडून वयला तेणें ट्राय केल्लो तांकां जालो दिसता म्हाका. हे एटीएमा हिंगा हे थोडी बँक आहा म्हणून हे जंक्शनाचेर सेक्युरिटी आसपाकूच जाय बँकाची. सो आतां पयस वयले जाल्यार तुका कांय खबर ना ना ते कांय खबर ना तेंगे इन्फॉर्मेशन मागीर मेळटलो न्हू. पूण पुलीस रातचे पेट्रोलिंग कोला हिंगा न्हू. पेट्रोलिंग कोण ते केन्ना बाळ्या दिसाचे दिसती पडटा ते राती हिंग कोण आसता म्हाका पेट्रोलिंग कोता कोण जाणा. काल आमी 9 लाख घाल पूण तुमगेले ह्या बँकेन सिक्युरिटी गार्ड बी सिक्युरिटी गार्ड ना हे CCTV विजील हे आसा आनी डायरेक्टली CCTV इन बॉम्बे तांगेले ATM ऑफिसांत आसा. तेजून ते विजिलन्साचो गार्ड दवरना. पूण कितल्यांक सुमार तुमगेले बँक बंद जाता. बँक आमी काल 6 वरांन बंद केला. सो तुमकां दिसता ते पयशे काडला ओपन कडना फुडें कळटलें. आमी टच केलें ना कित्याक म्हळ्यार फिंगर प्रिंट्स कितें पुलीस कंप्लेन केली तुवें पुलीस. भांगरा महोत्सवी इफ्फीत एकलो. तयारी नेटान चल्ल्या. आतां मेरेन 8,000 ऑफिशियल आनी 2,000 गेस्ट डेलिगेट्स नोंद. सुमार 12,000 डेलिगेट येतले म्हूण ESGचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायाचो अदमास. अंदू नवी 4 थिएटरां आनी ओपन एअर स्क्रिनिंगाची वेवस्था चल्ल्या. इफ्फीचे टेलिव्हिजनय हक फक्त DD पुरते मर्यादीत दवरचे न्ही. सगळ्या लोकां मेरेन इफ्फी पावतलो जाल्यार बाकीच्या चॅनलांकूय एक्सेस दिवचो म्हूण ESGचे यत्न चल्ल्यात. DD do not have much coverage and they keep the telecast rights with them. For the first time we have requested Honorable Chief Minister has written a letter to the information broadcasting that don't limit that because this is an international a festival which has to be exhibited which should have a more coverage not with limited to the DD only. So those rights have to be shared with other telecast the members. If we will get a more glamour and years to come we will have more financiers, sponsors who will come in and sponsor the event. Also it will take a greater height. We expect more than 12,000 delegates this year and to accommodate them and for a proper arrangement we have bought another 4 theatres. Besides, we have made arrangement for open air screening. New filmmakers will move around the Goa and they will find out new locations and new sites for shootings. The Goan film entrants will get opportunity to interact with the international level filmmakers, producers and the experts. 2004 तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फुडाकार घेवन इफ्फी गोंयांत हाडिल्लो. उपरांत गोंय ही इफ्फीची कायम सुवात जाली. भांगरा महोत्सवी इफ्फीत पर्रीकाराच्या योगदानाचेर शॉर्ट फिल्म स्क्रीन जातले. If we vision in a sense how he was related in right from 2004
till this, whatever pictures we have, those will be put in a picture form. His contribution to His the contribution to the IFFI. 50th इफ्फी ग्रँड जावचो ह्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार हर तरेन आपलो प्रयत्न करीत आसा. आमी मॅक्झिमम म्हणजे हो इव्हेंट जो आसा हो चडांत चड बरो जावचो हाज्या खातीर आमचो आसतलो किंवा केंद्र सरकारचो आसतलो प्रयत्न आसा. टोटल बजेट ऑफ द इफ्फी पयलो एस्टिमेटेड बजेट जो आशिल्लो विच इज एक्चुअली 24 crores आशिल्लो, बट हे फावटी आमी सगळे कर्टेल केल्या उपरांत आमी सगळे व्यवस्थीत केल्या उपरांत तो 18 crores सुमार आयला. मॅक्झिमम आमी खंयसरूच क्वॉलिटीन कॉम्प्रोमायज करूंक ना खंयसरूच, आनी आमी काही प्रोग्रामा खातीर जे करता तांच्या खातीर स्पॉन्सरशीप आयोजन केला, बट 18 crores एप्रॉक्सिमेट बजेट आसा. आमी म्हटला इफ्फीचो फक्त सांग्यार जातलो असो न्हय, एक म्हणजे सगळ्या रवींद्र भवनांनी ओपनिंग आनी क्लोजिंग जातलो. थंयसर फक्त सांग्यार जे आसा एक उरलेल्या 6 ते 7 दीस थंयसर वेगवेगळे इव्हेंट जातले. फिल्म्स दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. सो ग्रामीण भागात सुद्धा केन्ना तरी त्या इफ्फीचो आस्वाद घेवपाक मेळचो म्हणून, आनी ताजो फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय ते ESGचेर येवचें ना. वी आर आस्किंग फॉर द स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर डेट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंय पत्रकार खेळा संघटनेचे वर्सुकी जिनो स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2018-19 मंगळारा जाहीर जाले. ह्या वर्सा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, रॅली ड्रायव्हर वैभव मराठी आणि चेस प्लेयर भक्ती कुलकर्णींक पुरस्काराक वेचून काडला. आदलो फुटबॉलर स्टार FC गोवाच्या उदेंत्या टीमीचो कोच क्लिफर्ड मिरांडाक बेस्ट कोच पुरस्कार, स्विमर शृंगी बांदेकराक बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर अवॉर्ड, 15 नोव्हेंबराक जयदेवंताक अवॉर्ड दितले. The best sportsman for 2018-19 was Vaibhav Marathi, and he's been given this award for being a rally driver. Perhaps this is for the first time that we find that this sport is getting the recognition as far as we are concerned. Best sports person Bhakti Kulkarni, she was an awardee in the past. She got an award, but having won the national champion in chess, I think she deserved this award more than anybody. Then the best emerging player among women is Shrungi Bandekar in swimming. Best team for 18-19 is boxing team. Now best coach as far as is Clifford Miranda for football. The best college in sports for women, of course, it is St. Xavier's College, Mapsa. But in sports, we are happy that this year there has been a change, and Goa Medical College gets this award. अर्जेंटिनियन कोच सांतियागो नेवा सध्या गोंयान पश्चिम विभागीय बॉक्सिंग कोचा खातीर रिफ्रेशर्स कोर्स घेता. नेवान भारतीय बॉक्सिंग टीमीच्या प्लेयरां मदीं बरी सुदारणा करून फुडल्या वर्सा ऑलिंपिक्साक बरी कामगिरी करपाची आशा दाखयल्या. आता नेवा कडल्यान मार्गदर्शन घेवन ग्रास रुटावेल्या कोचा मदीं सुदारणा करूंक म्हूण हो रिफ्रेशर्स कोर्स पेड्या संकुलान जाता. Many coaches, the culture is like thinking that no, in Sweden we have very good technique, we only lack strength. And I used to tell them, no, you lack strength because you have poor technique. Because strength, technique is, you have to have some strength. The pressure is obviously increasing. There are a lot of nerves. The Olympic qualification is everything. Everything we did was very important, but compared to what is coming, it pales in comparison. So now that will be much more. We have to continue. There's no drastic changes. Everything that we are doing, we are always trying to improve, coming Olympics or no Olympics. And we have come since I came, and up till now, I'm very happy with the development. And we will continue on that, and we cannot rest and believe just because we had a couple of results think that everything is set. No, now comes the hardest part, and I know the qualifiers will be extremely tough, but we are confident that we definitely will do something. No, so far it has been fantastic, a very beautiful city here, and yeah, the people are amazing, they're working very hard in the course, so
this is very important for the development. We need to speak boxing. We need to talk boxing. We need to discuss about boxing. We need to exchange ideas, and so even for me, this is very important to understand, to better understand the mentality. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.